25 वर्सां पयलें ग्राहम स्टेन ताचे दोगा पुता सांगता फिलीप आनी तिमोथी सांगता वरिसाच्या एका हळ्ळेन सुवार्ता परगट करूंक गेल्लो आनी त्या सुवार्ता परगट करून ताच्या कारा भितर रिक्त आसतना ताच्या विरोधींनी खोट्या मनशांनी त्या काराक पेट्रोल घाल डिझेल वतून उजो दिलो आनी जिवेन सुहूल पयलें क्रिस्ताच्या म्हणयाऱ्याक ग्राहम स्टेनाक आनी ताच्या दोगांत नेणट्या भुरग्यांक 9 वर्सांच्या आनी 7 वर्सांच्या फिलीप आनी तिमोथीक जिवें हुलपायलें ग्राहम स्टेनाची पत्नी ग्लॅडीस स्टेन आनी ताची ल्हान धूव घरा आसली ती वाचली 25 वर्सां जालीं ग्लॅडीस स्टेन आतांय दुखां घडयता आपल्या घोवा विशयांत भुरग्यां विशयांत चिंतून पूण तिका विचारता आसतना तुज्या विरोधी विशयान तुज्या घोवाक आनी तुज्या पुताक लगाड काडल्या त्या दारा सिंगा विशयांत आनी त्या सांगात्या विशयांत ताच्या सांगात्या विशयांत कितें सांगताय म्हणटा आसतना तिणें सांगची उतरां एकच हांव तांकां बक्षितां अधिक मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक हांव एक बरो वर्तो आनी कुरपेचो दीस हांव मागतां दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक हांव हार्दिक स्वागत मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार आनी ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो तुमचें सोवें आसो भोवमोगाचें न्हू मागण्याच्या आरंभार एक गीत आमी गावया आनी मागण्याच्या स्पिरितांत देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया आनी देवाच्या हाजरपणांत मरियमायेचो सांजोचे बापाचो सर्गींच्या देवदूतांचो आनी सर सांता भक्तांचो अनुभव करया आनी आमी सर सांगाता मेळोन देवा बापाची स्तुती करया मोजो शेज जावच्या खोशी होरताय घे कोरेस तुजो पाटलाव कर मोजो मोजो शेज जावच्या खोशी होरताय घे कोरेस तुजो पाटलाव कर मोजो कोण आपलो जीव आशेता निजावन सांडता आपल्या त्यागा वरवीं सगळेंच जिखता मोजो शेज जावच्या खोशी होरताय घे कोरेस तुजो पाटलाव कर मोजो मोजो शेज जावच्या खोशी होरताय घे कोरेस तुजो पाटलाव कर मोजो प्रार्थुया भोवमंगळा सर्गींच्या बापा तुज्या भुरग्यांचो तूं वर्थो मोग करताय सरकार तांकां वर्तें इनाम आनी तुज्या वैभवाचो मुकूट तुवें तयार करून दवरलाय देखून ह्या संवसारांत विविध कश्टा दोगदोणेद्वारे तुज्या भुरग्यांक तूं पवित्र करताय नितळ करताय आनी त्या सर्गींच्या शासनाच्या वैभवाक तूं तयार करताय ह्या संवसारांतल्या सर कश्टांक दोगदोण्यांक विरोधपणाक आमी फूड करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां दिल्ल्या त्या शासनीक जिविताच्या सैतान खोटेपणाच्या देवसराचेर सैतानाचेर ताच्या सर्वनवण्याचेर वडण्याचेर आनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जिवितांतल्या सर शिरापांतलें अडखळींतल्या आनी भंदडेंतली सुटका जोड ह्या संवसारांत सुवार्था जियोंक आनी सुवार्था परगट करून तुज्या भुरग्यांक फावो कर जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां बापाक होगळाप जेजूक जय जय पवित्र आत्म्याक हालेलुया होजान्ना
हालेलुया. तुमकां समजता परतून हांव बरो व्हरतो महिमेचो आनी कृपेचो दीस हांव मागतां. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक उक्त केलो तर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा लुकाच्या वांजेलांत 9व्या वसरांत 25व्या वडीर. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 9 वर्स 25. जर तर एकल्या मनशान सगळो संवसारच जोडलो म्हण चिंत्या आनी आपलो जीव वा आपलो आत्मो होगडायल्यार ताका कितें फायदो. कितले अपुर्बेचें एक सवाल हें. तुवें वा हांवें वा आनी कोणेय सगळो संवसारच जिखलो म्हण चिंत्या म्हणजे बऱ्यांतलें बरें शिकाप जोडलें, बरी भलायकी जोडली, जायतें आसबदीक जोडलें, जायतो जागो आपणायलो, जायतें भांगार दिरवें रुपें पयशे धन दिरवें संपत्ती आपणायली, पूण आत्मो होगडायलो म्हणजे बरें जिणी जिवंक जालें ना, वायट जिणी जियेलो, पातकां गेलीं, देवाचे उपादेश मोडले, देवाच्या कृपेंत हांव न्हू भायर सरलो तर ताका जिविताच्या अकरेक कितें फायदो, ताजे वरवीं ताका कितें मुनाफो, ताजे वरवीं ताका कितें संतोष लाभ या आशिर्वाद लाभत. मोगाच्यानो आमकां आसा महान सांतां भक्तांची देख जिवितांत. देखून सांतां भक्तां विशयान नियाळ करचेंच आमकां भावार्थाच्या जिविताक एक प्रेरण आनी विशेश जावन मार्तीरपण आमकां भावार्थी जिविताक सुगुणी जिविताक एक वर्तें प्रेरण. आज हांव तुमच्या सांगाता मेळोन नियाळ करतां सांत सेबास्टियन मार्तीरा विशयान. सेंट सेबास्टियन मार्तीर हो रोमांत मार्तीर मेलो. हो जल्मलो 257 इसवेन इन 257 AD आनी तो मरण पावलो आनी मार्तीरपणाचें मरण ताणें जोडलें 288 इसवेन 288 AD. बस्त्यांव वा सेबास्टियन एक भाग्यवंत कुटुंबांत मिलानांत इटलींत जल्मलो, पूण त्या काळाचे राय क्रिस्तांव भावार्थाक विरोधी जावन आसले. देखून बस्त्यांवाची आवय बापूय आनी भाव भयणी सगळें कुटुंब मिलान इटली सोडून फ्रांसा गेलीं आनी थंयसर ती वस्ती करनासली. पूण हे भाग्यवंत कुटुंब केदाळ ती मागतली आनी सेबास्टियन मागतलो. व्हड जाल्या उपरांत हांव एक महान व्यक्ती जायजय, एक सांत जायजय, एक भक्त जायजय. आवय बापायचें मागणें आमी क्रिस्तांव भावार्थांत जियेजय, क्रिस्तांव भावार्थ प्रकट करीजय आनी क्रिस्तांव भावार्थांतच मरण पावयचें. क्रिस्ताक साक्ष तरी दिजय, मार्तीर तरी मरयेत, पूण केदींच भावार्थ सांडूं नजो. असल्या भावार्थी भक्तिवंत आनी देवबिरांच्या त्या कुटुंबांत जल्मल्या सेबास्टियनान वाडटा आसतना बरें शिकप जोडटा आसतना ताका ऊन शिकपा खातीर रोमाक धाडलो. आनी ते रोमांत शिकता आसतना ताका भोगलें हांवें एक शिपाय जायजय, सोजर जायजय. आय मस्ट जॉइन दी आर्मी, आय मस्ट जॉइन द डिफेन्स फोर्सीस एंड आय मस्ट प्रोटेक्ट माय कंट्री एंड आय मस्ट वेज ए वॉर. असलें एक बरें चिंताप सेबास्टियना थंय आयलें. पूण तितल्यार तो चिंता आपूण एक क्रिस्तांव आनी रायाक तें क्रिस्तांवपण कळोवन वचो आनी क्रिस्तांव भावार्थ हांवें थंयसर प्रगट करूंक जायना. म्हज्या सांगाती सोजरांक कळीत जाल्यार आपणाक कश्ट आसतले, दगदणी आसतले म्हूण तो चिंता. देखून ताणें तें सोजर जावचें, शिपाय जावचें चिंताप ह्या येवजणी तो सांडटा. आनी त्या वेळार एक महान व्यक्ती फादर पॉलिकार्प सांत भाग्यवंत हाची भेट ताका जाता. आनी हो भाग्यवंत मनीस ताका प्रेरण दिता. तुज्या सपना प्रमाणे, तुज्या अत्रेका प्रमाणे, तुज्या आपोवण्या प्रमाणे खंडीत जावन रायाचो तूं एक सोजर जा, शिपाय जा. थंयसरी सुवार्ता प्रगट करूंक देवूच तुका फाव करतलो. एक शिपाय जावन सुवार्ता वर्त्या वैभवान तुवें प्रगट करयेत आनी जायत्या जाणांच्या बाच्यावे कारण जावयेत. ही उतरां सेबास्टियनाक बस्त्यांवाक प्रेरण जावंक पावतात. देखून तो रायाच्या आर्मींत भरती जाता. तो रायाच्या त्या आर्मींत त्या शिपायां मदें तो भरती जावन 2 वर्सां जायचे जाल्यार डियोक्लिशियन म्हणलो राय एम्परर जाता. तो विशेश रितीन क्रिस्तांवांच्या विरोध जावन आसलो आनी थंयसर ताका जेन्ना कळीत जाता की
सेबॅस्टियन एक क्रिस्तांव आनी तो क्रिस्तांव भावार्थ परगट करता ताका धरूंक आनी ताका एका रुखाक एका खांब्याक बांदूंक आनी ताका तीर मारून म्हळ्यार बाय शूटिंग द एरोस ताका लगाड काडूंक तो फरमायता. आनी अशें सेबॅस्टियनाक एका रुखाक बांदतात आनी ताका तीर मारतात. दे शूट हिम विथ लॉट्स ऑफ एरोज. देखून तुमी पळयला जावं पुरो सेबॅस्टियनाची इमाज केवल पेंगटार मात्र ताका एक वस्तूर आसा. ताका सगळो विंडो करून एका रुखाक बांदतात, ताचे हात फाटल्यान बांदतात आनी पांय त्या रुखाक बांदतात आनी ते शिपाय ताका तीर मारतात. सगळ्या आंगार ताच्या तीर आसतात म्हळ्यार ते बाणां या एरोस ताका सगळी कूड बेसां करतात आनी तो थंयच मोस चुकोवन मरता म्हूण ते शिपाय जाणा जातच ताका त्या रुखा वयलो काण ताका सकला ताचें मोडें उडोवन क्रिस्तांवांक नालिसाय जावं दी, अवमर्या जावं दी, तशें तरी तांचो भावार्थ सांडून दी म्हूण चिंतून शिपाय तशेंच राय तो जागो सोडून वता. तितल्यार थंयसर आसली एक भक्तीवंत स्त्री आयरीन. तिचो पती भाग्यवंत रितीन शांतीपणान मार्तेर मेल्लो जावन आसा. ती मात्र मुखार सरता, दुसरी मुखार सयत येनात तें मोडें आपणूंक. ती तरी क्रिस्तांव म्हूण उक्त्यान प्रगट करता. ती एक विधव बस्त्यावांक घेवन ती ताका निकेपोवंक म्हणून सिमेस्त्रीक व्हरून वता आसतना थंयसर वाटेर तिका कळटा तो आनीक उस्वास घेवन आसा, सोडून आसा. तितल्या तिच्या घरा व्हरून धैर्यान ती ताची जतन घेता. ती तिच्या घायांक वखद पचोवन चिकित्सा दिता आनी सवकास सवकास सेबॅस्टियन बरो जालो. 6 म्हयने जायत जाल्यार संपूर्ण तरान बरो जालो. मात न्ही आयरिनाच्या घरांत रावून जायत्या हेसारच्यांक त्या गांवच्या लोकांक आपोवन तांकां सुवार्थ प्रगट करता. तांच्या कन्वर्तरपणाक तांच्या बदलावणेक हो कारण जाता. 6 म्हयने उपरांत संपूर्ण बरो जालोच ह्या पटीन धैर्यान तोच रायाच्या रावळेराक तो येता रोमाक आनी राया मुखार उबो रावता आनी म्हणटा, महाराया, हांव तो सेबॅस्टियन तुजो बरो आनी विस्वासी सेवक, पूण पयल्यान पयलें हांव सर्वेस्पर देवाचो सेवक. हांव एक क्रिस्तांव म्हणून तुज्या मुखार हांव परगडतां. देखून हांव तुज्या लागीं आर्दोस मागतां. हांव तुज्या लागीं विनंती करतां, क्रिस्तांवांक शांती समाधानान जियोंक सोड. राय आयकोनच्या बदलाक रागान पेटलो. तक्षण ताच्या अंगरक्षकांक आनी शिपायांक ताणें आपयलें आनी सेबॅस्टियनाक तोणक्यांनी मारून आंग पिटोवन लगाड करून फरमायलें. अशें त्या शिपायांनी ताच्या रायाच्या सर अधिकाऱ्यांनी ताका तोणक्यांनी मारून सगळें आंग पिटोवन लगाड काडलें आनी उपरांत ताची कूड उडयली. त्या वेळार आनी एक भाग्यवंत स्त्री, लुसी म्हणली भाग्यवंत स्त्री, ती मुखार सरता थोड्या धैर्यादीक क्रिस्तांवां सांगता आनी ताका व्हरून कालिस्तुस म्हणल्या त्या सिमेस्त्रींत धरणी पोंदा आसच्या त्या सिमेस्त्रींत पुरतात. सेबॅस्टियन भावार्थाक एक व्हड एक साक्ष जाता. त्या काळार चड आनी चड लोक क्रिस्तांवपण धैर्यान स्विकार करूंक आनी ते प्रगट करूंक कारण जाता. आनी त्याच जाग्यार उपरांत रोमांत एक व्हड सयत इगर्ज बांदल्या. रोमांत तुमी गेल्यार थंयसर 7 महाइगर्जी आसात, महादेवळां आसात. त्या महामंदिरा पैकी सान सेबॅस्टियनाचें मंदिर एक जावन आसा. सान सेबॅस्टियन तो जिवंत आसतना देवान ताका दिल्लें देणें पिडा गूण करचें. सबार जाणांचे पिडा तो गूण करतलो, अजापां करतलो, विजमितां करतलो. कित्याक क्रिस्त सांगता संपूर्ण तरान तो एक जावन आसलो. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलां 6व्या वस्त्रांत 19व्या वळीर समिया जेजू क्रिस्त थावन ती गूण करची सकत भायर सरन व्हाळटली आनी थंयसर असल्या समेस्त पिडेस्तांक ती गूण करतली. देंवसार लागलेल्यांक थंय आसले देंवसार भियान किंकराट मान धांवतले. सान सेबॅस्टियनाच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणा उपरांत कितलींशीं अजापां विजमितां जाल्यात म्हणून ना. देखून सगळ्या संवसारार सान सेबॅस्टियनाची पुण्यक्षेत्रां जायतीं आसात. खंयसर ताच्या मानाक उबारलेलीं ती इगर्जी आसात. थंयसर वर्ती अजापां विजमितां जातात. सान सेबॅस्टियनाचें फेस्त जानेवारीच्या 20 तारखेर आमी आचरशिता.
ह्या सांत साबास्तिनाच्या जिविता विशयांत आमी नियाळ करतना जायते लिसांवां आमच्या जिवितांत आमी शिकयेत. त्या विशयांत नियाळ करता आसतना म्हज्या नियाळाक आयिल्लो पयलो विशय जावन आसा अनवेवरींग फेथ. दृढ पत्य आनी दृढ विस्वास. हालाना तसलो, तेवशेन धालाना तसलो भावार्थ आमी पळयता बस्त्यांवातय मात न्ही, बस्त्यांवाच्या आवय बापाय ती सांगातास त्या भाग्यवंत मनशा होली कारपाती ताणें बस्त्यांवाक प्रेरण दिल्लें जावन आसा. आनी थंयसर ताका तीर्मान लगाड काडल्या वेळार मुखार सरता एक धैर्याद स्त्री आयरीन, ती जो भावार्थ. आनी आमी उपरांत पळयता सेबास्त्यान मरण पावल्या उपरांत लुसिनो म्हणली आनी एक स्त्री मुखार सरता आनी मानान आनी गौरवान आनी भक्तीन बस्त्यांवाची कूड निकेपिता आनी ताची काणी आनी ताची जिणी सगळ्या संवसाराक ती परगट करता. आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ केवल स्विकार केल्यार पावना, आमी केवल बाप्तिस्म घेतल्यार पावना, आमी सक्रामेंत घेतल्यार पावना. कुमगाराचो सक्रामेंत, कुमसाराचो सक्रामेंत, दृढीकरण पवित्र आत्म्याचो अभिशेकाचो सक्रामेंत, याजकी दिक्षेचो सक्रामेंत, कातराचो सक्रामेंत आमी घेतल्यार पावना. आमच्या जिवितांत धैर्यान आमी परगट करची गरज आसा. येसू भक्ती राष्ट्रभक्ती. थंय हांगासर तुमी पळयतल्यात ह्या दिसांनी व्हडली जायरातां. येसू भक्ती निजवाद राष्ट्रभक्ती. आमी जेजू क्रिस्तचो मोग केलो जाल्यार आमी आमच्या देशा खातीर आनी ती देशाच्या लोकां खातीर आमचो जीव सयत जीव आमी फुडें धरता. मात न्ही देशा खातीर आमी जियेता. कित्याक देवान धाडिल्लो एकच सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त. पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मच्या कृत्या बुकांत 4व्या वसरांत 12व्या वडीर सर्गी संवसारी आनी पाताळी आमच्या सोडवण्या खातीर देवान दिल्लें दुसरें नांव ना. एकच एक नांव तें सोम्या जेजूचें नांव. तो स्वामी जेजू मात्र आमकां सर पातकांतलो सोडोवंक शकता. मातेवाच्या वांजेलांत 1व्या वसरांत 20 आनी 1 वडीर आमी वाचता. ती स्त्री गर्भेस जातली आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी त्या पुताक जेजू म्हणून नांव दवरिचें. कित्याक तो सगळ्या मनशा कुळाक पातकांतलो सोडयतलो. जेजूचें नांव जहोशुआ. त्या नांवांत हांव आयलां. इंग्लीश नांव जिजस आनी कोंकणींत आयलां जेजू. तो सगळ्या पातकांतलो सोडयतलो. सगळ्या मनशा कुळाक पातकांतलो सोडोवचो एकलो मात तो स्वामी जेजू क्रिस्त. जाणवायनातले पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांतले बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, पुराण, काणयो आनी कितें वय संप्रदायांत पात येतात. पूण मोगाचेनो आमकां खरो भावार्थ मेळ्ळा. सांत साबास्त्याना बरी तो भावार्थ जियेवया, परगट करया. त्या भावार्था खातीर कितेंय सोसूंक तरी आमी तयार जावया. दुसरें जावन आसा करेज इन डिफेंडींग बिलीफ्स. धैर्य आनी सकत आनी साबास्त्याना तें आमी पळयता. धैर्यान तो आर्मींत भरती जाता. धैर्यान तो बंदेक वचून जैलांत वचून ती जैलांत आसल्या क्रिस्तांवांक सयत सुवार्ता परगट करता आनी तांच्या भावार्थांत तांणी पयसरान अशें तांकां तो प्रेरण दिता, तांकां तो पाठिंबो दिता, तांकां तो बुजयता. आनी अकरेक ताका तीर्मान लगाड काडल्यार तो मरनासतना उपरांत तो बरो जाल्ल्या वेळार बरो जाल्लोच ताच्या पांयांनी उबे रावलो. तो शीत राया मुखार वचून धैर्यान तो सांगता महाराया हांव तुजो सेवक, पूण पयलें हांव देवाचो सेवक. पूण एक संगत जाणा जाला हांव एक क्रिस्तांवांक शांती समाधानान जियोंक सोड. धैर्य भावार्थ आसल्या पावना मोगाचें ना आमकां आसचें धैर्य. आमी लिपोवचें न्ही, आमचो कुरीस लिपोवचो नाका, आमचें कोंत लिपोवचें नाका. आमी क्रिस्तांव म्हणलें लिपोवचें नाका. आयतार आमी या सगळ्यांक कळोवन दी आमी ही गरजी आमी साया. खंय रेतेर आसतना आमी शीत या रेतेरीक या थंयसर एक बरें कुमसार जावया. कोणी आसूं दी ना जावन दी बसार थंय हांगासर पळयन करतना कोणी क्रिस्तांव न्हय आसले आसून तांच्या मुखार कोंत काडून आमी कोंताचो तेर्स करया. स्कांदलाचें जिवीत जियोवचें नाका, भावार्थाचें जिवीत जियोवया. ही एक दुसरें लिसांव. तिसरें फॉरगिवनेस इन सफरींग. कश्टां दगदवणे मेळा सयत बोगसूचें. तिसऱ्या शतमानाच्या अकरेक सांत सेबास्त्यान जियेलो आनी त्याच काळार जियेलो सांत लॉरेन्स सयत. त्याच काळार जियेल्ली सांतीन प्रिस्का, एग्नेस, सिसिलिया हांचे थंय आमी कितें पळयता मोगाचें न्हू.
कष्ट दगदोणी ससली मात न्ही तांणी बक्षिलें बक्षिया देवाचें उचित देणें आमकां देवाचें बक्षणें देव दिता 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 आनी बक्षिता मनीस कितें घेता 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 आनी विसराता आमी बक्षिसय आनी विशेष कश्ट दगदोणे वेळार सेबास्टियनान कश्ट दगदोणे वेळार मागलें राया तुवें कनवर्तच जायचें सगळें रोमी साम्राज्य कनवर्तच जायचें आनी आमी जाणा सालोरेसाच्या आग्नेसाच्या त्या प्रिस्काच्या प्रिसिलाच्या सिसिलियाच्या मार्तीरपणाच्या थोड्याच वर्सांनी सगळें रोमी साम्राज्यच कन्वर्ट जालें 4थ्या शतमानाच्या सुरवेरस रायस कॉन्स्टंट कन्वर्ट जालो ताची आवय हेलेन कन्वर्ट जालें आनी सगळें रोमी साम्राज्य कन्वर्ट जातना सगळो संवसारच म्हणल्यार बरी जेजूक वळखोंक लागलो आज हांव आनी तुय समिया जेजूक वळखून आसा हांव पूण मोगाच्यान आमी जाणा जायचें आमी बक्षिसय जानेवारीची 22 तारीख म्हणटा आसतना आमकां उडास येता कितें उडास येता राष्ट्रभक्ती आमच्या देशांतय आमकां आसासय एका तराची भक्त राष्ट्रा खातीर जियेसय म्हणून पूण त्याच दिसा 25 वर्सां पयलीं ग्राहाम स्टेन ताच्या दोगां पुतां सांगता फिलीप आनी तिमोथी सांगता वरिसाच्या एका हळ्ळेन सुवार्ता परगट करूंक गेल्लो आनी त्या सुवार्ता परगट करून ताच्या कारा भितर रिक्त आसतना ताच्या विरोधींनी खोट्या मनशांनी त्या काराक पेट्रोल घाल डिझेल वतून उजो दिलो आनी जिवेन सुहल पयलें क्रिस्ताच्या म्हणयाऱ्याक ग्राहाम स्टेनाक आनी ताच्या दोगांत नेणट्या भुरग्यांक 9 वर्सांच्या आनी 7 वर्सांच्या फिलीप आनी तिमोथीक जिवें हुलपायलें ग्राहाम स्टेनाची पत्नी ग्लॅडीस स्टेन आनी ताची ल्हान धूव घरा आसली ती वाचली 25 वर्सां जालीं ग्लॅडीस स्टेन आतांय दुखां कडेन आपल्या घोवा विशयांत भुरग्यां विशयांत चिंतून पूण तिका विचारता आसतना तुज्या विरोधी विशयांत तुज्या घोवाक आनी तुज्या पुताक लगाड काडल्या त्या दारा सिंगा विशयांत आनी त्या सांगात्या विशयांत ताच्या सांगात्या विशयांत कितें सांगताय म्हणटा आसतना तिणें सांगची उतरां एकच हांव तांकां बक्षितां देवान तांकां बक्षिलां हांवूय तांकां बक्षितां तांणी कन्वर्ट तर जाय तांणी क्रिस्तांव वळखा जाय म्हणून म्हज्या घोवान आनी म्हज्या पुतांनी जीव दिलो हांवूय तेंच करता तांणी कन्वर्ट तर जावचे खातीर मागता मोगाच्या दारा सिंग कन्वर्ट तर जाला त्या वरिसाच्या हळ्ळेक हांवूय गेलां कितलेशे जण मोगाच्यान आज कन्वर्ट तर जाल्यार मार्तिरांचें रगत भावार्थाचें बीं द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ फेथ इव्हांजलायझेशन and the gospel of our Lord Jesus being spread. देखून मोगाचें आज थंयसर सुवार्ता परगट जावन आसा कित्याक ग्लॅडीस स्टेनान बक्षिलां आनी त्या विधव स्त्रियेन तिच्या दोगदोणे वेळार तिणें बक्षून त्या लोकां खातीर मागलां आमी बक्षिया आज आमकां दोगदोणी येवंक पुरो मुखल्या दिसांनी आमचो क्रिस्तांव भावार्थ जिवंक कसतांक पुरो पूण मोगाचें आमी बक्षिया आनी सगळ्या देशाच्या कन्वर्टरपणा पासून परिवर्तना पासून धैर्यान बक्षून आमी मागया चवथें सॉलिडारिटी आनी कम्युनिटी भाव बांदवपण आमी आमच्या मदें एकवट आमच्या मदें आसय मोगाचें एकवट बेस्त्यांवूय आसलो एकवट ताचे आवय बापूय आनी ताचें सगळें कुटुंब फ्रांसाक गेल्लें रोमांतावन कित्याक रोमांत दगदोणी आसली थंयसर खुशालायेन संतोशान जियेत आसलें पूण तांणी चिंतलें रोमांत मिलानांत सगळ्या इटलींत आसल्या क्रिस्तांवांक कश्ट आसात तांकां कुमोग करी जाय देखून तांकां कुमोग करचे इरादेन बस्त्यांव बंदेक वचोन बंदेंत आसल्या सयत क्रिस्तांवांक तो बुजयता धैर्य दिता क्रिस्तांव जिणी जियोंक प्रेरण दिता आनी सगळ्यांत ती एकवट हाडटा मोगाचें आमकां आसा थंय तो एकवट आनी बस्त्यांवाक दग दितना ती आयरीन ताची जतन घेता ती एक कितलें बरें आनी ताका लगाड काडल्या उपरांत ताची कूड पुरूंक कोणीय मुखार येनातल्या वेळार ताची कूड कुसोन वचोन दी पूण त्या सिपायांनी सोडिल्ल्या वेळार थंयसर लुसी वचोन ती कूड व्हरून हेरांची मजत घेवन सांगाता मेळोन मानान आनी गौरवान त्या कॅलिस्टस म्हळ्यार धरणीपंदा आसल्या त्या शिमेस्त्रींत पुरतात देखून उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत थंयसर एक महान इगर्ज बांदूंक ती कारण जाता तांच्या मदीं आसलो एकवट क्रिस्तांव बियान कावजे नासले तरी ते कितें करतात एक धरणी भितर माटें कोण धरणी भितर तांचें एक शहर करतात थंयसर रोमा गेल्ल्यांक वता आसा दे आर कॉल्ड कॅटाकुम्स थंयसरच ती जी येतात थंयसरच मरण पावल्ल्यांक वणदीर माटें म्हणल्यार बरी कोठून थंयसर कोंडून ताचे भितर ती मडी थंयसर दवर निके पूण तांच्या सांगाता ती सरकार गेल्या भावार्थान थंयसर देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन मागण्यांत तांचो वेळ करशी तरी हाचे तान मोगाच्यान आमी कितलें शिकेत
5वें जावन आसा एंड्युरन्स आनी पर्सिवरन्स, सोंसणीकाय आनी तिरासाण. आमकां जाय मोगाचें न्हू सोंसणीकाय आनी तिरासाण. कश्ट दोगदोणी चड दीस उरनात. आमी आतां चरित्र पळयल्यार वय जेजू खुर्सार मेल्या उपरांत जायती दोगदोणी आसली, पूण 100, 200, 300 वर्सां ताजे उपरांत सगळें रोमी साम्राज्य बदलालें, क्रिस्तांव जालें. आज ही जर तर मोगाचें न्हू आमकां दोगदोणी आसा तर आमचो क्रिस्तांव भावार्थ जियोंक आमकां अडकळ आसा तर कसल्या तरेचें विरोधपण आसा जाल्यार मोगाचें न्हू उडासोरा हें विरोधपण चड वेळ रावना. देवाच्या मांडावळे मुखार, देवाच्या येवजणे मुखार मनशांची मांडावळ, मनशांची येवजण चड वेळ उरना. केदो व्हडली संवसाराची सकत जावं दी मोगाचें आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची देवाची सकत ताच्या कितली वर्ती जावन आसा. देखून मोगाचें तुमी भियान, तुमी कावजणेन, ह्या लजेन भावार्थ म्हणे केदींच सोडूंक वचनाकात. मोगाचें देवा मुखार आमी लजेक पडटले. हांव भावार्थांत आमी थीर रावया. अखेर पर्यंत साम पावलान सांगली उतरां आमी जाणा जावया. तिमोथी बरलें दुसरें पत्र 4 वसर 7वी 8वी वोड 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8. म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव झुजलां, अखेर पर्यंत म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. देखून आतां म्हाका नितीवंतपणाचो मुकुट म्हजो मुन्सिबीदार जावन आसलो स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाल्ल्या वेळार तो म्हाका दितलो. ह्या बरवशान हांव म्हजी धांव धांवन आसा. मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत कश्टा दोगदोन वेळार भावार्थ आमकां सांबाळलेल्या काचोच स्वर्गार वर्त इनाम आसतलें देव आमकां दिवंक तयार आसा. आमी मात्र अखेर पर्यंत भावार्थ सांबाळीचय. 6वें लिसांव आमी शिका जाय मोगाचें न्हू इन्स्पिरेशन फॉर इवँजलायजेशन. भावार्थ प्रगट करचे खातीर आमकां आसा जायतें प्रेरण. विविध तरान आमी भावार्थ प्रगट करया. आमचो हो सांत सेबॅस्तियन, ताका शिपाय जावं मन आसल्या वेळार ताणें चिंतलें शिपाय जाल्यार सुवार्थ प्रगट करूंक जायना. पूण सांत जावन आसल्या पोलिकार्पान ताका स्पश्टतान सांगलें तुवें शिपाय जावन सुवार्थ प्रगट करीत. मोगाचें एक व्यापारिस्त जावन तुवें सुवार्थ प्रगट करीत. काजरी जावन दादलो जावन काजरी स्त्री जावन एक आवय जावन तुवें सुवार्थ प्रगट करीत. तूं एक फॅक्टरींत काम कर सांजूच वाज फॅक्टरींत काम कर, कुलीचो काम असो जावन ताणें सुवार्थ प्रगट केली. तुज्या जिवितांत खंय आसल्यारय तुवें क्रिस्तस्स जावन संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन तुवें जिवीत. पूण सुवार्थ मात प्रगट कर. साम पावल तिमोथीक म्हणटा तिमोथी बदल्या 2ऱ्या पत्रांत त्या 4थ्या वसरांत 1ल्या वळीर समया हुजीर जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करच्या समया हुजीर हांव तुका आण घाल फरमायतां. बळ्या बेश्टयल्या म्हणल्या बरी तो बेश्टयता. आण घाल हांव तुका फरमायतां सकाळी आनी आकाळी सुवार्थ प्रगट कर. त्याच कामांत तूं मग्न जा, तुजें मण्यारपण चलय. मोगाचें आमकां क्रिस्तांवांक आसा हें एक फरमाण, हो एक आदेश. सकाळी वा आकाळी, दिसाक वा रातीक, उजवाडाक या काळोखाक, क्रिस्तांवां मदें आसून अक्रिस्तांवां मदें आसून आमी क्रिस्ताचे म्हण दाखोवन दिवचें आनी क्रिस्तांव तो भावार्थ आमी प्रगट करीचे. आनी आमी समी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हणून ताणें आमकां बसयला. मातेवाचो वांजेल 20 आनी 8 वसर 20 वोळ मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20. स्वामी जेजू क्रिस्त तांच्या सांगाता रावून तो वावरलो आनी तांच्या सांगाता आसा म्हणून खुणांनी आनी अजापांनी ताणें रुजू केलें. आजी पळया दैवीक रेते मंदिराक कितलो लोक येता. हर एका शनिवारा सकाळी 9 तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेरीक येता कितलोसो लोक. आनी त्या लोकांक हांगासर अजापां विजमितां देवाची कृपेचो अनुभव जाता. मात न्ही कितले जाण कन्वर्ट जातात, परिवर्तन जातात, भावार्थांत गूण जातात, बरी कुटुंबां जिवीत जियोंक तांकां आधार मेळटा. देखून मोगाचें न्हू आमी सुवार्थ प्रगट करया, सुवार्थ जियेवया, सुवार्थेची भुरगीं आमी जावया. आनी 7वें लिसांव महान लिसांव आमची दिश्ट सर्गार आमी कंचोवया. लेट अस हॅव इटर्नल पर्स्पेक्टीव. आमचें जिवीत सासणाच्या जिविताच्या त्या मनोभावांत आमी पळया. हें संवसार जिवीत थोड्याच दिसांचें. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಜನನ ಉಚಿತ, ಮರಣ ಖಚಿತ. ಜನನ ಉಚಿತ. देवान मोगाच्यान उचित दिवचें देणें जनन. पूण देवान आमकां खचित जावन दिवचें देणें मरण. हर एकल्या त्या मरणांतल्यान उतरोंक वचोंक आसा. आनी उतरतच आमचें सगळें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार सोडोवन दवरल्या बरी आसतलें. तेन्ना आमकां जाणा जातलें स्वामी जेजू खरो देव, नीज देव म्हणून. ताणेंच जुवांव केल्लें उगडापण. उगडापणाच्या बुकांत पयल्या वसरांत 18व्या वळीर हांवच आरंभ आनी शेवट. भिये नाका तूं. एका काळार हांव मेल्लो होय, पूण आतां हांव
आसा जिवो आनी सासणाक हांव जियेतलो. आमचो देव सासणाक जियेता. सान सेबास्टिनाक ताचो अनुभव जालो. देखून भियेनासतना थंय रावन ताणें सुवार्ता परगट केली. सुवार्ते खातीर मारतीर सयत तो मरोंक फुडें सरलो. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमी मारतीर वचचे तसले एक अवकाश आमकां मेळटा की ना गुतना. पूण मोगाचें न्हू आमी समया खातीर जिवया आनी मरता पर्यंत आमचो भावार्थ सांबाळ व्हरया. सान सेबास्टिना थंय आमची कुटुंबां पवीत जावं दी, आमचे तरणाटे पवीत जावं दी, आमची भुरगीं पवीत जावं दी आनी आमचो सगळो संवसार मनशा कडेन पवीत जावं दी म्हणून भक्तीपणे आमी मागया. मोगाचें न्हू दोळे धांपून आमी मागया. हेब्रेव बरलें पत्र 12 वर्सूर पयली वळ म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 1. भावार्थ्याच्या म्हणजे सर मार्तिरांच्या भाग्यवंतांच्या इतल्या साक्षांनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाला आसता आमच्या वयर आसचें तें पातकाचें वजन आमी खाण उडोवया. आमच्या पातकांत तावन सुटोवन आमी धांवोंक धरलेली ती वाट थिरासणेन थावया. आमचे दोळे सोम्या जेजूचेरच आमी खंसोवया. तोच जावन आसा आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. बोमंगळा सर्गींच्या बापा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या जिवितांत असल्या सर शिरापांतले तूं ताका निवार. तांच्या जिवितांत असल्या देंवसाराच्या खोटेपणाच्या वायट सक्तीक फर्मावन भायर धांवडय बापा. तांकां सर बंदड्यांतल्यान तूं निवार. तांच्या जिवितांत तांकां बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास बरें कुटुंबा जिवीत आनी विशेश जावन ल्हान भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बरें शिकप आनी तांची तालेंतां वर्जीत करूंक बऱ्यांतले बरें अवकाश आनी बऱ्या तरान जिविताच्या हर एका संगतींनी येसवेसी जोण वाडवळ जोण समृद्धी जोण बरो फुडार आसा करूंक फावो कर बापा. विशेश जावन पिडेस्तां खातीर दूख सोंसच्या पिडेस्तां खातीर मागता बापा. तांची दूख हळू कर, तांची पिडा गुण कर. विशेश जावन कॅन्सर पिडा, हाडांची अस्कतकाय, शिरांची अस्कतकाय, राती नीट पडना जावचें, तकलेन कितें कितें तांकां चिंतना येवची, काळजाची पिडा या डायबिटीस त्या साकरीची पिडा, रक्ताचे कॅन्सर या रक्ताचें तें उणें जावचें या रगत सड जावचें, ब्लड प्रेशर ह्या सर्वांतले निवार, जिरवाण्याच्या समस्यांतले निवार, हेपॅटायटस बी, HIV एड्स विविध पिडेन ते तुनसून निवार करूंक शकताय बापा. विशेश जावन आमच्या भयण्यांक बरें कर बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय PCOD, फायब्रॉयड्स, रक्तस्रावाच्या समस्या वरी कश्ट जातात बापा. तांतले तूं तांकां निवार बापा. आनी सबार आमची भाऊ भयणी पायल्स पिडे वरी, मुलाव्याधी वरी, कॉन्स्टिपेशन आनी लूज मोशन आनी पोटांत जिरवण्याच्या विविध समस्यावरी, पॅनक्रियाटीक समस्यावरी कश्ट जातात बापा. तांकां तूं बरें कर बापा. तूं बरें करताय. सान सेबास्टिना थंय वर्तें अजापा विजमितां तुवें केलें. सान सेबास्टिना थंय सर त्या भाग्यवंत सांता सांतिणी थंय मोरये माहे थंय बापा. तुज्या भुरग्यांच्या सर गरजांनी तूं पाव हें हांव मागतां समया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचें न्हू सकला थंयसर म्हजे फोन नंबर आसा, ईमेल आसा. फोन नंबराचेर वॉट्सॅप करून तुमचे गरजो तुमी शेळची येत. दिवान कॉल सेंटराक केदाळे तुमी येवं येत. आमचे वेबसायट आसा, वेबसायटी वचून आमचे सरमो केदाळे तुमी आयकूं येत. ताच्या बेल बटन तुमी दाबा. या थंयसर वय तुमचे कितेंय कॉमेंट्स आसल्यार तुमी धाडा. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. सोमी आसो लक्षिल्ल्यान फाटलाव करा. सान सेबास्टिनाची विशेष आशिर्वादां तुमा समेस्तांचेर हांव मागतां. म्हजो शेजांवच्या खोशी व्हरताय, घे कुरेस तुजो फाटलाव कर म्हजो. कश्टाल्यान येया सरसीन म्हज्या, जो म्हजें घेवन तुमी विशेव घेया. म्हजो शेजांवच्या खोशी व्हरताय, घे कुरेस तुजो फाटलाव कर म्हजो.